आम्ही हांगा 19 डिसेंबर गोंयकारांच्या मनांतलो दीस, ध्यानांतलो दीस आणि सगळ्यांक याद न उरपी असो दीस मुक्ती संग्राम दिन असो म्हणून मनयतात. ह्या मुक्ती संग्राम दिनाच्या हांव सगळ्यांक तुमकां शुभेच्छा दिता आणि शुभेच्छा दिता आसतना एकच मागता की भारत देश 1947 सालांत स्वतंत्र जालो आणि ताच्या उपरांत आमचे गोंय मुक्त जाले. म्हणजे 1961 18 डिसेंबर 1961 ही याद जर आमी केली जाल्यार आमकां अशें दिसता की रातचे 12:30 उपरांत 19 डिसेंबर हो दीस मुक्त जालो आणि मागीर 19 डिसेंबर 1961 आमी गोंयकार जेन्ना स्वतंत्र जाले. स्वतंत्र जावप ही इल्लीशी ल्हान गजाल नाशिल्ली आणि हे सगळें करता आसतना गेली कंटिन्यू कितलीशींच वर्सां हांगा तुमी हो दीस मनयतात. आज आमचे उमेश साळगांवकर सम्राट क्लबाचे अध्यक्ष, तांचे सगळे वांगडी, सेक्रेटरी, आमचो प्रदीप बांदेकर, हांगासरले सगळे बाजारकार समितीचे मनीस तुमी मनयता आसतना तुमकां हांव परबी दिता. स्वतंत्र वीरांनी ज्या खरे बुजुर्ग लोक आशिल्ले आणि आमकां आज त्या वेळाचे गोंय 450 वर्सां पयलींचें गोंय आणि आतांचें गोंय हातूंत खूब फरक आसा. आणि ह्या गोंया खातीर ज्या लोकांनी आपले प्राण दिले, बलिदान दिले आणि गोंय एक स्वतंत्र राज्य, पयलीं घटक राज्य आशिल्लें, मागीर स्वतंत्र राज्य जालें आणि त्या राज्या खातीर आज आमकां हो दीस पळोवपाक मेळटा, त्या लोकां खातीर पळोवपाक मेळटा. म्हणून सगळ्यांनी आमी एकठांय जावन एक तांकां सॅल्यूट मारया की त्या लोकां खातीर आमकां गोंय हे आज स्वतंत्र जाल्लेलें दिसता. आणि हे स्वतंत्र जाले त्यांच्या प्रयत्नामुळे, तांच्या पराक्रमामुळे आणि तांच्या विचारामुळे जाले. आणि म्हणून म्हाका सांगचें दिसता ह्या व्यासपीठा वयल्यान सगळ्यांक आणि तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकां पर्यंत न्ही तर गोंयच्या जनते पर्यंत न्ही तर भारत देशाच्या जनतेक सुद्दां सांगचें दिसता की गोंय राज्यांतल्यान सगळ्या देशा पर्यंत तो मेसेज वता, तो खरो देशाचो मेसेज. कारण 2014 जेन्ना निवडणुको जाल्यो त्या वेळाचेर गोंय राज्यांतल्यान माननीय नरेंद्र मोदी हांचें नांव भारत देशाचे पंतप्रधान जावपाक जाय म्हणून सुचयलें गेलें. म्हणून गोंय राज्य हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचेर नांवां रुपाक आयिल्लें आसा. आणि आज आमी पळयता आसतना गोंया राज्यांत ज्या पद्दतीचें सरकार चलिल्लें आसता डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हाता सकयल, त्या वेळाचेर आमकां दिसता तो गोंयचो विकास जो जावपाक जाय आशिल्लो तो त्या नेटान चलिल्लो आसा. कैलासवासी मनोहर पर्रीकर बाईची याद कोणी काडले शिवाय मुखार वचपाकूच जायना. पण ह्या लोकांनी ज्या लोकांनी आमकां गोंय सांबाळपा खातीर, गोंय दवरपा खातीर, गोंयच्या विकासाची फुडलीं पावलां करपा खातीर तेणी आमकां मदत केल्ली आसा, जांच्यांनी आमच्या बरोबर राविल्ली आसा. आमी सगळ्या लोकांनी बांदिलकी दवरता आसतना, करता आसतना सगळ्यांनी एकत्रीतपणे काम करप हीच तांकां खरी आदरांजली वतली अशें हांव प्रामाणीक म्हाजें मत मांडटा आसतना म्हाका दिसता. आमच्या सम्राट क्लबाच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक ह्या कृष्णसाई सेवा समिती ट्रस्ट आसा तांचे सगळ्या अध्यक्षाक म्हणा, तांचे सगळे जे कोण पदाधिकारी आसा तांकां धन्यवाद दिता. आणि अशाच प्रकारचो कार्यक्रम तुम्ही हांगा करत रावा आणि तुमचो एकत्रीतपणे दवरतले अशी आशा बाळगता. जय हिंद, जय गोवा. आयच्या दिसाची उन्मुनीत परबी दिता. तशेंच हांव चड उलयना, बाब चंद्रकांत गांवस उलयल्या उपरांत हांवें उलोवप म्हटल्यार बरोबर न्हू, पण तरी सुद्दां एक म्हाका अशें दिसता की आमचे वास्कोचो आमदार जेचें नांव ना घेतल्या वचून हे कार्यक्रम कंप्लीट जाता असो म्हाका दिसना. ते बाब ताजी साळकर जेणी गटराचें काम म्हण, लायटीचें काम म्हण, बेगीन लायटी घालतलो, खूब डेव्हलपमेंट करता तो. त्या बद्दल आमी सम्राट क्लब तशें तुमच्या वतीन हांव बाब ताजी साळकराचें देव बरें करूं म्हणटा. आणि म्हाका हांगासर आफोवन आमकां सम्राट क्लबाक हांगा आफोवन हो कार्यक्रम करून दिल्ल्या बद्दल तुमच्या सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय गोवा. आपलो वेळांतलो वेळ काढून हांगा येवन हे आमच्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावल्या बद्दल त्यांचे आभार मानता. तशेंच चंद्रकांत गावस बाई हे बी त्यांचं शेड्यूल बिझी असता खूप, तरी सुद्धा त्यांच्याने आपलो टाईम दिल्याबद्दल त्यांचे आभार. तसेच सगळ्यांची नावां घेईना, सगळ्या मान्यवरांचे
त्यांच्याने आपला वेळातला वेळ काढून ह्याच्या 19 डिसेंबराच्या कार्यावळीची शोभा वाडयल्याबद्दल त्यांचे हांव आभार मानता आणि सगळ्या मार्केट संघटनाचे तशेंच आमचे बाजारांत येता ते लोक त्यांच्यानी ह्या कार्यक्रमाक शोभा हाडल्या बद्दल त्यांचेही आभार मानता. धन्यवाद.